मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर तुमी चिंतता आसतली या आनी सकाळी खंय वयता काय म्हणून पॅक जावन. तर आमी चल्ली घरा आनी म्हाज्या वांगडा पोचूय आसा. पोचूक आमी दवरला भितर आनी हो पळय भावूय आसा आनी हांव आसा. ऑब्वियसली आमी तिगूय जाणां वयता आनी पळोवंक शकता हांगासर सद्या सकाळी सकाळी कोण ना, फक्त दोनूच गाडयो आशिल्ल्यो आनी आमची एक धरून तिसरी गाडी. बतक बीन आसा पळय नुस्त्याक लागून रावला आनी एका आनी पळय भावाक म्हज्या. सो हांगा बरें अशें गर्दी बी नाशिल्ली. आमी बेगीन येयली बिकॉज आयज होळी न्हू, तर वाटेर आनी कोणी मेळोन जाल्यार होळी लायतले म्हणून आमी मातशी बेगीन भायर सरली. आनी पोचू म्हाजो उग्गी बरो थंड बसला सामको. पळय इल्लोशें म्हागेलो पोचू सामको सिंबा. फेरी मेळ्ळी आतां आमकां 8:30ची फेरी. भाव हांगा बसला. पावली आमी हांगासर ह्या वाटेन पावली कुट्टाळे. पोचू मस्ती कांयच करूं ना. पोचू म्हाजें शाणें जालां आतां. आमी घरा कडेन पावली आनी पावताच जिमी घरा कडेन नाशिल्लो. भोंवपाक गेल्लो जिमी धांवोन येयलो तो. मम्मी खंय, डॅडी खंय, तेमी येवना परत मागीर येतली. आनी हांव पिव पण न्हिदला पण आसता. आरे आरे जिमी हो रे, तुका काडटा हांव. हे आपल्याक काड खंय राव, तूं भितर वचून काडटा हांव. डिकीन तेंगेलें जेवण बी आसता तें काड मातशें. सो फायनली आमी घरा कडेन पावली. डॅडी वचपाक दिनाशिल्लो तरी येयला आमी दोगूय जाणां आपल्या मदान सामकी. बिकॉज बेजार येतालो. खंय खूब उकडली आमी काल, खूब म्हणजे खूब गर्दी जाली. आनी पोचूलो जोक कसलो आहा रे जिमी. पोचूलो जोक कसलो आहा ना. पोचू सकाळी उठले आनी हांवें म्हटलें हांगा सगळी कलरान भरलेली आसा. आनी पोचूक हांवें कितें म्हटलें की पोचू हांव वयता, तूं येता दीदी वांगडा येता जाल्यार पोचू म्हाका म्हणटा. म्हटल्यार पोचू येयले आपल्याक धर म्हणून म्हाका. हांवें ताका धरलें. तूं येता म्हटल्यार मम्मीक सांग म्हटलें. जाल्यार मम्मी कडेन गेलें आनी या म्हणटा ताका. मागीर जालें. मम्मीन म्हटलें वयता जाल्यार जेय म्हटलें. बेगीन बेगीन वचून जेयलें आनी मागीर तेजी बास्केट हांवें ओपन केली. पण आपुणूच वचून बास्केटान बसलें. हांवें तें काळें शूट करून हांवें आनी मागीर तुमी पळयलां आसतलें हांवें वाटेर शूट करपाक स्टार्ट केल्लें. ताका भितर व्हर दार बंद करून हें ओपन कर आं ताका. तें धांवोंक आसा. आरे पुपू केली पुपू. ताका भूक लागल दिसता जिमीक. सो तांकां वाडपाक बी जाय मम्मी तांकां. खंय आहा तो ओलेंज पाप रे. सो फायनली आमी घरा कडेन पावली आनी ओलेंज खंय उरलें देवा सायबा. ओलेंज बाबडे आयले रुमानूच उरलेलें खंय. ताका बंद केलें दिसता. आईन बंद केला आसतलें. आयले रुमान कोण बंद करतलो. हो पाशी उरला आसतलें भितर. मा आईन बंद केलें तुका. हे आयले रुमानूच चुकोन उरलें दिसता. राव वाडटा राव. ओ वाडटा राव. पयलीं पोचूक भायर काडया. पोचू म्हाजो पोचू बाबडो. ताका काल सामकी गरमी जाली दिसता. ह्या वाटेन न्हिदता त्या वाटेन न्हिदता. केला आनी जशें हांवें म्हटलें आयज वयता म्हणून येवन डायरेक्ट बसले ते. आनी वाटेर मस्ती बी ना करूंक त्या पोरान. या घरा पावलो तूं. घरा पावलो म्हाजें पोरू. ओ हे पळय भायर सरता कसलें तें. कुयेर फॅन लाय बी. हय मातसो फॅन लाय रे. म्हाका गरमी आतां. तर आतां न्हांवन येयला तुमी पळोवंक शकता. आनी हांवें चेंज केलें. ऑब्वियसली चेंज केला बिकॉज हांव न्हालां. म्हाजे केस एकदम अशे ग्रिसी कशे जाल्ले गरमेक लागून दिसता ते घामान सगळे. सो हांव येतात पयलीं आनी म्हाजे कपडे बी धुयले आनी हांव न्हालें बीन. आनी हांगासर न्हू होळयेची आमच्या हांगासर DJ बी चल्ला. सो हांव तुमकां आतां दाखयता. बेश्टे रस्त्यारूच लोक होळी बी खेळटात अशें. आनी हें दाखयता हांव तुमकां. आनी मागीर हांव तुमकां त्या वाटेची दाखयता. आमचे फुडल्या वाटेन म्हटल्यार सगळे कोण लोक येता वयता पळय ती सगळीं जाणां कलरान भरलेलीं आसता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें मम्माक कॉल केल्लो
मम्मा बी येवपाक लागल्यात खंय आतां पावपाक येयला आसतले थंय बिकॉज हांव न्हांवपाक वयचे न्ही पयलीं हांवें कॉल केल्लो मागीर हांव न्हालें कपडे धुयले सो म्हाजें खूब काम आशिल्लें सो म्हाका दिसता आतां पावपाक येयला आसतले तेमी केंस बी धुवले हांव म्हाजें पोचू बी न्हिदला सामकें आतां ताका AC लावन दिला हांवें ते सुशेगाद न्हिदला खंय रांग कोण ना चालू माझा टावेल हांवें हांगा दवरला सुकोवपाक बिकॉज तो वोलो आसा आत्तां केंस पुसला हांवें हेजेर तर हांव आतां आयस्क्रीम खातालें मातशे वेळा लागून न्हिदलेलें आतां मम्मा बी येयली सगळीं जाणां हांवें म्हटलेलें बी मम्मा बी येवपाक लागल्या म्हणून तेमी बी येयली आनी हांव आतां आयस्क्रीम खाता कसलो डान्स पण चालू आसा कसं सामकें आई आहे बरं सुंगटू बाबा आतां सुंगटां हाडल्या आयज आमगेर आयज सुंगटाची कडी गो सुंगटाची कडी आनी फ्राय बी आनी कडी बी कसो शिताक दवरलेलें आसा तुमकां सोऱ्याक पडटा म्हणून तोर हाडलो गो हांवें ओलेच बसला म्हाका आवडना आनी त्यात न्हू आनी पोचूक लागून आयस्क्रीम हाडला खंय आयस्क्रीम हाडला पोचूक लागून तेमी बांगडे हाडला खंय तांकां लागून येता आसतना तेमी दोनी बांगडा हाडले म्हणजे येता आसतना सुंगटां आनी बांगडे हाडले आनी म्हाजी आयस्क्रीम बिकॉज करा पोचूक बी भिजोवन दवरले खंय बारीक आनी हो पोचू पोचू आत्तां न्हू हे पोतये भितर गेल्ले आज अशें म्हटलें हांव कॅमेरा हाडटना म्हटलें पळय तेन्ना धांवून हांगा बसता पोचू तेणी वयरा उठता येता वयता सगळीं जाणां पळय कलरान बुडल्यात सारकी सगळीं जाणां शूट करपाक लागून भायर बी रावपाक शकना म्हाका बी लायट म्हणून हांव मागीर बेगीन भितर येयला पोचू पोचू कितल्या हांव फेवरेट आसा पोचू पोचू ट्रीट जायी पोचू कसलो करता पूण पोचूनी ट्रीट खंय दवरली खबर ना म्हाका आय थिंक काबार जालें कितें हाडलेलें हांवें म्हाका खबर ना खंय दवर ओके मम्मान म्हाका सांगलेलें किचनान दवरला म्हणून हांगासर खंय तरी पोचूली ट्रीट आतां पोचू करून दिवया मम्मान हांगासर हे घातला धूप घातला सो ताका लागून तें सगळें ब्लर ब्लर काय दिसता आसतलें कितें कितें जाय जाय तुका जाय जाय तुका यो भायर यो यो ha 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 ya pacu 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 जाय जाय आऊच जाय जाय ताता केली तेणे हे पहिले म्हणते की उठते ते ये पहिले की आऊश यो पचू या आणि या वयल या बच आणि बच तो फोन मरे अब हे जाय खंयच्यान ओपन जाता ते तशें घास मारता हांगा घे अरे रे 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 कशें कट केलें रे हांवें ते सारकें कट जावना राव
कुठे जाता गो येता तुका धांवून येल तें म्हाज्या फाटल्यान हांव भितर गेल्लें कट करपाक घास मारिना आ म्हाका लागशी लायता पोरा अरे 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 खंय रे राव हे तरी सोड लाव घे खंय रे राव हे पळय पोचुले फेवरेट कॅट फूड न्ही रे ट्रीट तेजी राव कशें खाता पळय ते अख्खे घास मारून खाता तेका बुराक बी घालता सामके न्ही रे तर आनी वांगडा म्हाज्या बोटाक बी घास मारशी शी हे कितें ची तर आता पोचुले खावन जालें आतां पोचू पळय कशें धांवता ते पोचू थंय वसना हे बसता जाल्यार हांगा बस पळय तेका आत्तां हांगा रावतले आनी आत्तां धांवतले ते तो बसला कशें पोचू शेकडी पळय ए पोचू पोचू आनी एकटो कोण येयलो रे जिमी पळय येयलो वय अबे खाता 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 मारा देगा या वयता भितर या तो गेलो जिमी भायर हा येता मम्मी आपयता म्हाका हे काय घेवन वयता हांव बारकेल्याक कितें ना धर पळय कशें वचोन बसला पळय ते कशें वचोन बसला पळय ते चिड्डिया तेका बाबू काय दातोणी दवरला ना रे एक बरी नायस करपाक मम्मी धाकटी दातोणी अरे वा वयल अशा लुमान ते ताता केल्ले उडो तेका नायस करी हांव आनी तेका भले दिसले न्हू हा पिव पळय कसलो पडलो तो अबे पिव पळय सगळे खाला पळय हांगासर ते झगडोपाक वयता तरी सुद्दां उय राव आनी तेका कोण कलर घालवे की चल वळलो असो किरें तुका किरें शे मागे हातीर शिकता पोरा आ आत्ता तेका सोदूपा वयतली पळय आ पळय ते हॉट मारतात ते हांगा वयता तशें हेंगा वसन तेका घास मारपा पोचू तेका रगत येता पयलीच पोरा पण तेजे कान पळय कितें आला तो आनी ते आतां वखद बी घालून घेयना वखद घातली की आतां धांवतले आनी आमकां आतां रातचे ते भायर धांवलेले नाका हेका पळय कशें धरले ते मम्मी कोण आलो बाबूले वो ते तेल काडया हेका अच्छे करून तेलू काडया तर पोचूक आतां हांव मम्मा कडेन दवरून येयला मम्मान तेका हाड म्हटलें आनी जिमी म्हाजे कडेन येता पळय कितें अरे दोळ्यान कितें येयलें ते जिमी येयला नायश जिमी नायश जिमी खंय रे कितें जालें पळय तेका कितें जालें तुका हाऊश आतां आपल्याक नायस कर म्हणून येवन बसला तो पळय तेका बोय पूण दीदी नायस करपाचें की चल दीदी चिड्डिता न्हू रे हय दीदी चिड्डिता दीदी पळय ते दोळ्यान ते हे भायर सरला गरमेन भायर सरतात ते
आमकां मनशांक बी जाता न्हू तशें तेंकांय ते हे भायर सरता अशें दोळ्यान ते सो ते तेजे येयल्ले तो म्हाजे कडेन येयलो मागीर हांवें मम्माक सांगलें मम्मान तेजे ते क्लीन केलें म्हाजे कडेन येता तो नायस कर म्हणून पूण म्हाजे कडेन चड वेळ रावना तो मातशें तितलेंच तेजें पोचू रावता म्हाजे कडेन पोचू म्हटल्यार पोचू आयज तरी पयला आसतलें पोचू म्हाज्या आनी अभि वांगडा पोचू येयले म्हटल्यार शी वॉज लायक म्हाजें तेणें आयज प्रूव केलें की तें म्हाजें म्हणून तें तेंच्या वांगडा रावना हांवें ताका म्हटलें दीदी वयता मागीर तें आपशींच आमी निवळ जाता आसतना तें आपल्याक लेवलें तेणें तें आपूण निवळ जालें आनी मागीर हांव भायर सरलें तेन्ना तेणेन आपलें जेयलें मम्मान ताका वाडलें तें जेयलें आनी जशें बास्केट ओपन केली वचून आपशींच बास्केटा भितर बसलें तें येवपाक म्हटल्यार तें आमच्या वांगडा येवपाक लागून पूण तूं कितलें शाणें आमचें बाबा वाता उठोन येयला तुझ्यात बघ उलयता हांव तर भाव न्हिदलेलो तो आतां येयला दनपारां तो बेगीन सायची पयलीं जेयलो तो आयज कित्याक ताका न्हिदपाक जाय आशिल्लें मागीर न्हिदलेलो तो मागीर उठलेलो तो जेन्ना आमी न्हिदपाक वयतालीं पळय एक्चुअली न्हिदपाचो टायमींग आहा पळय तेन्ना तो उठला आनी आतां तो असो न्हिदलेलो आतां परत येयला तो सकयल आनी येताच तो मोबायल घेवन बसला पळय बीन नाका हांगा थंय हाय कितें करता मम्मा आदन दवरपाक येयला मम्मा दवरला आदन आनी दवरला खावून कितें करें हांव कडेन पडटा तूं करता काम ती पडटा सो मम्मा तांदूळ घालपाक येयला आदन आईन दवरला हे 2 तांती अबीन उकडल्यात दनपारां हांवें न्हू हें पिल्लें सोला कडी शीत आनी कितें केलें जेल्लें आसूं गो सो दनपारां हांवें सोला कडी शीत आनी वांयगें खाल्लेलें हांवें वांयगें फ्राय आसूं गो वांगे घालू म्हणल्यार वांगे थोडे अशें घालता वांयगें फ्राय खाल्लें म्हाका न्हू तोर जाय बट आमगेर तोर ना आनी हांगासर खंय तोर मेळना हय तुमगेर कोणागेर तोर बीन आसा जाल्यार म्हाका पार्सल करात प्लीज बिकॉज हांव वेज न्हू सो हेमी कितें करता हेमी नुस्तें करून खातात बट इफ तोर आसा जाल्यार हांव जेयता सारकें ना जाल्यार म्हाजें कमी जेवण वयता तुमगेर बी आसा जाल्यार पार्सल करात ओके हांव एड्रेस मागीर तुमकां सांगता खंय करपाचें तें पार्सल भजी बी खूब बसला तो भायर बसोन तो डॅडीची वाट पळयता तो जेई बीन ना डॅडी येसर ना रे हेजी मी जेई बीन ना तो डॅडी येसर डॅडी वाट पळयता ना पोवचे आनी आयको बी तो भायर जाता तो गेटी कडेन भायर बसला तो सारको भायर डॅडी थंय सकयल्यान येता न्हू तसो सकयल्यान येता तो अशें वयल्यान येना म्हणल्यार दोनी वाटेन येवपाक शकता बट ह्या वाटच्यान येता तो सो तो त्या वाटेन सकयल्या वाटेन पळयत आसता आमी बी खंय गेली जाल्यार तो असोच भायर बसता म्हणून काकूच दिसता मागीर तेजी मी होळये कलर उडयला पण हांगासर कांय जाण भितरूच दवरलेले भायर दवरल्या कोणी होळी घातली म्हणून तर आमगेर लायट गेल्ली ओदोळची आतां जस्ट येयला तर आतां वचपाचें जेवपाचें आनी न्हिदपाचें उरलेलें आसा तर आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच एंड परत मेळया म्हज्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज टेक केअर बाय गुड नायट